भुरग्यानो, हो नक्काचो. खंयच्या राज्याचो खबर आसा तुमकां? हय, आमच्या गोंय राज्याचो न्हय. तर गोंय केन्ना मुक्त जालें सांगात पळोवया. 19 डिसेंबर 1961 ह्या सालांत न्हय. आमच्या गोंयचेर कोण राज्य करताले खबर आसा तुमकां? हय, पोर्तुगीज. तर हे पोर्तुगीज खंयच्या देशांतल्यान आयले सांगात पळोवया. हे पोर्तुगीज पोर्तुगाला साकून आयले. वास्को दा गामा ह्या पोर्तुगीजान दर्या वाटेन वचून देश सोदले. तो हळूहळू आशिया खंडांत आशिल्ल्या आमच्या भारत देशांत 1498 ह्या सालांत पावलो. आमच्या भारत देशांत मसाल्याची लागवड जाताली जी तांच्या देशांत जायनाशिल्ली. तर ह्या मसाल्याच्या धंद्या निमतान पोर्तुगीज आमच्या देशांत यो वच करपा लागले. आफोन्सो डी आल्बुकर्क ह्या पोर्तुगीजान 1510 ह्या वर्सा आमच्या गोंयचेर राज्य करपी राजाचेर हल्लो केलो आनी गोंय काबीज केलें. गोंयच्या न्हंयच्या दर्या देगेंनी उंच जाग्यार वेगवेगळ्या राजांनी बांदिल्ल्या किल्ल्यांचेर आपले झेंडे फडकयले. भुरग्यानो, पयलींच्या काळांत राजा व्हड व्हड किल्ले म्हळ्यार कोट बांदताले. तुमी किल्ले पळयल्यात? हो पळयात, हो तेरेखोल किल्लो. हो पेडणे तालुक्यांत आसा. 17व्या शतकांत महाराज कहेम सावंत भोसले हांणी तो बांदिल्लो. 1846 सालांत पोर्तुगीजांनी तो काबीज केलो. हो पळयात, हो सिकेरीम किल्लो. हो बार्देस तालुक्यांत आसा. तो मांडवी न्हंयच्या कांठार आसा. पोर्तुगीजांनी डच आनी मराठांचेर नदर दवरपाच्या हेतून 1612 ह्या वर्सा तो बांदलो. हो पळयात, हो रेस मागोस किल्लो. हो बार्देस तालुक्यांत आसा आनी तो मांडवी न्हंयच्या कांठार आसा. पोर्तुगीजांनी 1551 ह्या सालांत बांदिल्लो. हो पळयात, हो आग्वाद किल्लो. हो बार्देस तालुक्यांत आसा. तो सिकेरीम समुद्र किनाऱ्याच्या कांठार आसा आनी तो अरबी समुद्रा तोंड करून आसा. 1612 ह्या वर्सा तो पोर्तुगीजांनी बांदलो. हो पळयात, हो काब द रामा किल्लो. हो काणकोण तालुक्यांत आसा. तो काबो दी रामा दर्या कांठार आसा. सांडू राज्याच्या राजाचेर हल्लो करून 1763 सालांत पोर्तुगीजांनी तो काबीज केलो. हे किल्ले पोर्तुगीज आपल्या गोंय राज्याची राखण करपाक, दुसऱ्या राजाचे दर्यावाटेन नदर दवरपाक, तशेंच किल्ल्यांत आशिल्ल्या बंदखणींत गोंयकारांक कैद करून दवरपाक वापरताले. भुरग्यानो, आमच्या गोंयचेर हे पोर्तुगीज राज्य करूंक लागले. ते आमच्या गोंयकारांक इसाई धर्म आपणावपाक जबरदस्ती करूंक लागले. लोकांक बाटावूंक लागले. आमच्या गोंयकारांक स्वताचे विचार मांडपाचे, शिक्षण घेवपाचे हक्क नाशिल्ले. ते तांच्या विरुद्ध वचपी मनशाक मारताले, बडयताले, बंदखणींत घालताले. तांणी बायलां लेगीत सोडूना. ते तांकां छळटाले, तांचेर अत्याचार करताले. खूब वर्सां लोकांनी हें सोंसलें, पूण पोर्तुगीजांचे हे अत्याचार चडच जावंक लागले. तांच्या विरुद्ध वचपाचें कोणाकूच धाडस नाशिल्लें. पूण 18 जून 1946 ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ह्या भारताच्या फुडाऱ्यान डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस हांच्या सांगातान मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर पयलेच खेप भाशण करून गोंयकारां मदीं जोत पेटयली. तेन्ना लोकांक कळ्ळें की आमी जिवाची पर्वा करिनासतना बंड करूंक जाय, पुर्तुगीजां विरुद्ध सत्याग्रह करूंक जाय, जाल्यारच आमचें गोंय आमी मुक्त करूंक शकतले. हें लोकांक कळून आयलें.
पोर्तुगीजां विरुद्ध क्रांतिकारी चळवळ्यो म्हळ्यार हिंसक पद्दतीन पोर्तुगीजांक बॉम्ब पिस्तुलांच्यो गोळ्यो घालून मारप, तशेंच सत्याग्रह करून म्हळ्यार सत्या खातीर केल्ली अहिंसक चळवळ जातून कसल्याच शस्त्रांचो वापर करिनासतना गोंय मुक्त करपाचो प्रयत्न चालू जालो. पुंडलीक गायतोंडे, मोहन रानडे, बालाराया मापारी, सुधाताई जोशी, टी.बी. कुन्ना, पुरुषोत्तम काकोडकर, पीटर आल्वारिस अशा सुटके झुजाऱ्यांनी लोकांक एकठांय करून आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना कसलीच ख्यास्त, कितल्याय वर्सांची बंदखण, कसलेय हाल भोगपाची मनात तयारी करून ते गोंय मुक्ती संग्रामात फुडें सरले. बायलो भुरगीं लेगीत फाटीं रावलीं नात. गोंय मुक्ती खातीर नॅशनल काँग्रेस संघटना स्थापन केल्ली. ताचे मुखेली पीटर आल्वारिस हांणी एकाच दिसा वेगवेगळ्या 3 वाटेंनी 3 सत्याग्रही पंगड गोंय हद्देंत म्हळ्यार गोंयच्या सीमे भितर सरतले अशें थारायलें. पयल्या पंगडाचे मुखेली आशिल्ले आंथोनी डिसोजा, जे पोळ्या साकून गोंयांत भितर सरले. पोर्तुगीजांनी लोलये गांवांत तांकां धरलो. तांच्या वांगडा आशिल्ल्या 19 सत्याग्रही आनी तांकां बंदखणींत घालो. आंथोनी डिसोजा हांकां 18 वर्सां बंदखणीची शिक्षा फर्मायली. दुसऱ्या पंगडाचे मुखेली आशिल्ले मार्क फर्नांडीस. ते आपल्या पंगडाक घेवन बांद्रा पत्रादेवी साकून गोंयच्या हद्दे भितर सरले. तांच्या वांगडा 13 सत्याग्रही आशिल्ले. तांकां नयेबाग ह्या गांवांत पोर्तुगीजांनी धरलो आनी मार्क फर्नांडीस हांकां 8 वर्सांची कैद फर्मायली. आनी तिसऱ्या पंगडाचे मुखेली कोण आशिल्ले? ते खंयच्यान गोंयांत भितर सरले आनी त्या पंगडान कितें केलें तें आमी तेरेखोल वीर आल्फ्रेड आफोन्स ह्या धड्यांत शिकुया.